कीर्तन 86 आकांताच्या वेळार मागणे मुच्या मागण्यांक खान दी सर्वेस्परा म्हाका झाप दे कित्याक हांव दुबळो आनी निराधारी म्हाका राख कित्याक हांव तुजो भक्त तुजेर विश्वास दवरलेल्या तुज्या सेवकाक निवार तूं म्हजो देव म्हजी दया कर सोम्या कित्याक दीसभर हांव तुका उलो मारता तुज्या सेवकाचे काळीज संतोषान भर सोम्या कित्याक तुका हांव म्हजे काळीज उबारता सोम्या तूं दयाळ आनी बक्षूंक तयार तुका उलो मारतेल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक म्हजे विनवणेक खान दे म्हज्या आकांताच्या दिसा हांव तुका उलो मारता कित्याक तूं म्हाका झाप दिताय सोम्या देवा मदें तुजे सारको दुसरो कोणूच ना तुवें केल्ल्या कृत्या सारकी दुसरी खंयचीच नात सर्व राष्ट्रां येवन तुझे आराधन करतले सोम्या आनी तुज्या नांवांची महिमा गायतले कित्याक तूं एकलोच वर्तो विस्मिता तूं करताय तूं एकलोच देव तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी विश्वासीपणान हांव ते वाटेन चलतलो तुज्या नांवांची भक्ती करूंक म्हज्या काळजाक शिकय सोम्या म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घां दिता सदांकाल तुज्या नांवांची महिमा वर्णिता कित्याक म्हजे थंय व्हरतो तुजो विश्वासी मोग पाताळाच्या गुंडायेंतलो तुवें म्हाका निवारलोय देवा घरवी मनीस म्हजे विरोध उठल्यात जुलुमी मनशांचे भिरें म्हजो जीव काडूंक सोदता तुजी ते कसलीच पर्वा करिनात पूण तूं सोम्या दयाळ आनी काकुळतीचो देव तूं सोंसणीक मोगान आनी विश्वासीपणान भरलेलो म्हजेर तुजी दिश्ट घाल म्हजी दया कर तुज्या सेवकाक तुजें बळ दी तुजे साकरणेच्या पुताक निवार तुजे कृपेची एक खुणा म्हाका दाखय म्हजो द्वेश करतात ते हें पळोवन लचेक पडूं कित्याक तुवें सर्वेस्परा म्हाका निवारलाय आनी म्हाका बुजयलाय आमेन.